एसटीच्या आरक्षणा वयल्यान गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान काँग्रेसीचेर टिका केली। काँग्रेस सरकाराच्या काळात एसटी समाजा खातीर ठोस पावलां उबारूंक ना। भाजप सरकाराच्या कामाचेर आतां काँग्रेस प्रश्न उपरासता हे खरेंच दुर्दैव। जाल्यार सगळ्या गजालींक एक योग्य वेळ आसता। दरेक निर्णय थारायल्ल्या प्रक्रियेंतल्यानूच जाता अशें दामू नायकाचें म्हणणें। केंद्र सरकाराचे आणि त्याच बरोबर राष्ट्रपतीजी आणि गोंय सरकाराचे अभिनंदन। एसटीक रिजर्वेशनाचे नोटिफिकेशन आयले आणि संपूर्ण गोंयान आणि एसटी बांधवां भितर खोशयेचें ल्हार जें आसा तें ल्हार सगळे पातळ्ळे आणि तांची जी मागणी आशिल्ली ती मागणी तांची फळादीक जाता। 2003 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आशिल्लें सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर त्या वेळाचेर खरें म्हणल्यार ह्या भुमिपुत्रांक न्याय दिवपाक सुरवात जाली। 2003 तांकां स्टेटस मेळ्ळो आणि दुर्दैवान 2005 ते 2012 पर्यंत आमचे सरकार नाशिल्लें, काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें। ते 7.5-8 वर्सां ते काँग्रेसच्या सरकारान भितर कांयच तातूंत भितर प्रगती जावना। नाही तांच्यांनी त्या एसटी खातीर कितें करपाक जाय तेंय करूना त्या सरकार आसतना। आणि त्या वेळाचेर तांकां उठाव करचो पडलो, तांच्या मागण्याक लागून तांकां रस्त्यार येवचें पडलें आणि त्याच बरोबर तांचे दोगडे हुतात्मेय बी जाले। तांकां ही खरें म्हटल्यार ह्या निमतान ही श्रद्धांजली। पण ह्या इलेक्शन आमच्या 2027 आता मागीर हितून पासून ते रेडी जातले दिसता। रिजर्वेशन जातलेच न्ही, डेफिनेटली जातले, कारण त्या प्रक्रियेंतल्यान थोडो इल्लो कितें भाग उरला तो भाग आसा तो ते रूल्स तातूंत भितर तो सगळो जातलो।